Start question number one. Say, Venji. Speaker, sir. एक मिनट विजय एक मिनट 1 minute. Speaker sir, under rule 49(1) of the rules of procedure and conduct of business, I may be permitted to correct the reply to star question number 3B, sub question D to be read as annexure 3 instead of annexure 1. I may also be permitted to correct the reply to star LQ number 3C. Speaker, sir. Speaker, sir. Speaker, sir. 1 minute. 1 minute. Speaker, sir, I may be permitted to make the following corrections in the star LAQs uploaded on the e-assembly portal. Star LAQ number 1B, annexure D and annexure E attached as reply to the star LAQ number 1B is replaced with the corrected annexure D and the annexure E, and the same has been uploaded on the e-assembly portal and tabled in the House. Star LAQ number 2B, the total expenditure on account of the national games replied at the sub-question E may be read as 736.87 lakhs 70,900 instead of 736.71 lakhs. Star LAQ number 16A, the answer to the subsection D has been corrected, uploaded on the e-assembly portal and tabled in the House. Yes. We were asking that the reply should be given 48 hours prior. Speaker sir, the email was sent to the secretary on 5th, pointing out annexure E of LAQs 8A was not uploaded. The reply was not given. Simultaneously, the reply was uploaded and magir loglo portal oil kado. Ata speaker sir, disappear zalo. Ata speaker sir, ki zala ek amka annexure dilo of RDA. त्याचो तुवें वो रीड करपा रिप्लाय कितें एक रिप्लाय काय ना एक रिप्लाय तो स्पीकर सर हे एनएक्स 363 पेजेस जाला सीरियल नंबर बीन काय ना आमी कॅल्क्युलेटर घेवन बसों पळे see what I want to say is that we'll be compelled to take a privilege motion against the department. Direction dita. Speaker sir, स्वतः direction or reply आमका ज्यांनी म्हाका लक्षांत घायला Speaker sir, and now or reply आमका आज दिला. Yesterday the question was put on the portal and it disappeared. The heads, It was changed. You have to give us answers 48 hours. BAC we spoke that anything apart from 48 hours would be postponed. Now just at the last minute at 11:25 we get this annexure. Speaker sir, the फक्त heads भितर have to be correction held केला. responsible. I have written an email yesterday officially. Officially, we have written an email that the annexure was disappeared. As our Opposition leader, Babu, hold the officers accountable. But none of the heads of the department, they should be They held should responsible. move. Otherwise, we will move a breach of privilege next time. स्पीकर सर Venji. स्पीकर सर आज तारीख 7 काल सुटी आशिल्ली कालचो द गोवन म्हणटाचेर एक एडिट आयला तवडकर मस्ट एक्सप्लेन चार्ज अगेन्स्ट गावडे और अलाउ डिस्कशन स्पीकर सर हांवें परते एडजॉर्नमेंट मोशन मूव केला ना स्पीकर सर एक मिनिट एकूच सेंटेन्स वाचून दिता बाय नॉट अलाउिंग अ डिबेट ऑन हिज ओन चार्ज ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन Tavadkar has sent a wrong message unbecoming of a ceremonial head of the house. Not allowing a discussion on the issue meant that the speaker has buckled under political pressure. Speaker sir, एक मिनिट. आम्ही मागता ते इतलेच. तुम्ही explain करा. स्पीकर सर अंडर रूल 69 जेन्ना स्पीकराचे नाव भितर आसा तो जे जावपाक शकना डिस्कशन अशें कशें स्पीकर सर Speaker sir, but speaker उलयला मरे मुखेलमंत्री speaker उलयला. Speaker sir, रेफरन्स खंयचे Under rule 69 लागना 68 मुखेलमंत्री उलयला. सगळे बसून घ्यात एक येस बसून घ्यात 1B ना कितें जालें आतां 1B रुलिंग दी न्ही उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरलेलें आसा. ना तुम्ही रुलिंग दिवचे पडटले हाजेर या विशया संदर्भात आसपय न्ही म्हणजे तो माझ्या स्थानिक त्या पंचायतीन तो विषय रेज केलो तो त्या विशया संदर्भात हांवें मातशें हे करतकच तो विशय हांगा आयलो त्यामुळे त्या वेळाचेर मंत्र्यांनी सांगला की आपण त्या वेळाचेर चौकशी करपाक तयार आसा मुख्यमंत्र्याक चौकशी आता जातली चौकशी जातली स्पीकर सर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाय वो विषय Judicial inquiry जाय. क्वेश्चन रेज केला सोपला विषय ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाय नाजाल्यार मॅच फिक्सिंग जातलें कसली चौकशी क्वेश्चन तुम्ही रेज केला चौकशी करतले स्पीकर सर हे फॅमिली मॅटर न्ही हे फॅमिली मॅटर न्ही
Sir, as per the portal. पब्लीक मनी इज इन्वॉल्ड. स्टार्ट कशा 1B ना रुलिंग दिया न्ही तुम्ही. नाजाल्यार फाल्यां हांव परतो मूव करतलो. बरें. Speaker sir, रुलिंग दिया तुम्ही. I am going ahead with my 1B. कितें म्हणटा एडजमेंटाचे कितें रुलिंग दिता. पयलीं सुवातेर ताजेर डिस्कशन जातलें काय जनरल मोशन जे आसा न्ही हांगा टाइम वेस्ट करता. एक लक्ष ऍडजमेंट मोशन आम्ही डिसअलाव केल्लं आसा कारण एक नियमानुसार एक दिसाक 2 हे हाडू शकना. ना स्पीकर सर ना तशें न्ही ते हे प्रोसिजर सांगनाकात. तुम्ही डिस्कशन करतले काय इन्क्वायरी जातली. स्पीकर सर ते तुम्हीच सांगा. सांगपाक जाय तो कोण सांगपी? घडायत रावतलो. यू आर द हेड ऑफ द हाऊस. No, you may be head of the house. बसून You घ्या. can't speak like this. This 1B. you are shooting yourself in the foot. 1B. ताजेर बरयल्लें आहा फुडें. 1B. Speaker has shot himself तो in the foot. पेपराचो रेफरन्स घेऊन सांगू शकना अंडर रूल 69. तुम्ही Speaker सांगना. sir, rule 69 मागीर आता 68 अंडर हांवें हे मागला. वेगस Speaker sir, I like to go with 1B. Speaker sir, पयलीं सुवातेर I would like to note down that काल हेज आन्सर 2 जाण 15 मिनटाचेर दनपारां हो आन्सर अपलोड जालो म्हाका. हेज्या पयलीं जाल्लो म्हाका मेळोना. No. But it was uploaded yesterday at 2:15. I snapshot काढून legislative departmentat धाडली आहा to place it on record. So it is a breach of privilege to give answers not even 24 hours before. It was just 21 or 20 hours before, Speaker sir. So saying that, Speaker sir, let me go ahead. It is already on record. Saying that, Speaker sir, जेन्ना हे जाबाब चोयताय आमी नॅशनल गेम्साचे तेन्ना Speaker sir म्हाका हमटी डामटी हे पोएट्री याद येलो. ते हमटी डामटी पोएट्री कितें आहा? हमटी डामटी sat on the wall, हमटी डामटी had a great fall. So हे हमटी डामटी सिच्युएशन जालो. हो हमटी डामटीचो राजाक हो Speaker sir. The wall means ताची राज्य आणि ताचे झूज पावर आणि सत्ते खातीर. So Speaker sir, आन्सर कितें मागला आनी कितें दिला Speaker sir? हेजे आन्सर जेन्ना मागला Speaker sir, we have asked specific answer. आणि म्हाका क्वेश्चनाचे आन्सर मेळटा that dated with regards to the strategic knowledge partners, Speaker sir, of experienced and qualified expert professionals in the field of sports to help and enhance the sports. So हेजेर कितले पयशे मोडले आणि केन्ना हे एक्नॉलेज केल्ले. सो हेजे आन्सर मेळटा on the 10th of August states that a technical bid for appointment of strategic knowledge and technical partner was put and it was opened on the 26th of July. 26th of July and its evaluation is under process. The reply further states, फाटले पेजीचे त्याची रिप्लाय म्हणटा की the financial bid is yet to be opened. Games commence जाल्यो end of October. क्वेश्चन मागलोले गेलते एलएक्यूआक 10 ऑगस्टाचेर. रिप्लाय आयलो की 10 ऑगस्ट पुरसान only the technical bid is open, financial bid open जाल ना. ताची फाटल्यान समज एक 15 दीस financial bid open जाता. पुट्टा 45 days Speaker sir. आता 45 days Speaker sir. इतली कोट्यांनी पैसे आम्ही हे स्ट्रॅटेजिक पार्टनराक मोडले. सो माय स्पेसिफिक क्वेश्चन 45 डेजान हे स्ट्रॅटेजिक पार्टनरान आमकां कितें करून दाखयलें आनी हो स्ट्रॅटेजिक पार्टनर वेन वॉज ही अपॉइंटेड in order to get this 3.4 crores which was there, which was paid as also salary to staff 1 year before, and to whom this staff got this training into I club kit kala strategic partnerak कोट्यांनी पैसे दिले. 45 days मेळ्ळे. 45 डेजान तेगे कंट्रीब्युशन कित आशिल्ले आमगे स्टेटीक आनी थिंगा स्टाफाक सॅलरी घातलेली आहा. इन दॅट क्वेश्चन स्टाफा सॅलरी हॅज बीन शोन till up to March 31st, 2023. मुझे तुम्ही स्टाफा सॅलरी फॉर नॅशनल गेम्स केन्ना पुसान हारी करपा लागलेले. And this amount of salary 3.4 crores. So from when did you start paying the staff salary? प्रश्न विचारून Prashna is very specific. When was the strategic partner appointed and how did he add value to our state in just 45 days of giving his partnership value? And the staff which was there, from when it was appointed and why were they paid till 31st March 2023? So this is my specific question. पहिलो एक म्हणल्यार तुवें जे एलिगेशन केलं पळय दोन एक म्हणल्यार आन्सर अपलोडूच करून नाशिल्ले. एक्चुअली आन्सर अपलोड केल्ले अशें फ्रायडे लास्ट. फक्त हांवें आत्तां मेन्शन केल्लें आसा. इट इज ओनली करेक्टेड. तो स्नॅपशॉट कितें मारून दवरलो पळय आमी करेक्टेड आन्सर काल दिल्लें आसा. करेक्टेड already म्हाका दिसता more than 100 hours पयलो आमी अपलोड केल्लें आशिल्लें. I think on the floor of the house he should not say that allegation because it is already been given to the department. Department has acknowledged that there was nothing uploaded yesterday.
And on the floor of the house, the minister is now lying, Are- replying to me saying it is an allegation. Speaker, sir, he should accept that it was taken out and it was not there. Accept. It is only Don't say it is an corrected. allegation. There was no I have answer given at a all. corrected figure. He did not submit anything. Speaker, sir, I have given a corrected figure. There was never It was anything already uploaded. Kaहीच असो ना. uploaded. It was already uploaded on the Friday. I have Kaहीच only असो given a ना. corrected figure to you. Speaker, sir, let him accept and stop this allegation and let us continue with the reply to my answer because there was nothing that was uploaded yesterday till 2 o'clock. 2:15 upload झाला. Correct करू या correct करू नका. काहीच असो ना. It was all taken back, I understand. Just now I mentioned before we have started this It is session. not an allegation. It is the correct thing. You did not upload anything and you uploaded 21 hours. Accept it and go ahead. स्ट्रॅटेजिक पार्टनराच्या संदर्भात तुवें जो प्रश्न म्हाका जो केल्लो आसा ताजे आमी काम कशें आशिल्लें assisting a core area heads of SAG in planning and devising the key deliverables, effective communication coordination with all the stakeholders, assisting SAG in addressing gaps during the implementation, providing to FA heads, staff, volunteers, etc., creation of a standard operating procedure, SOPs, survey and feedback analysis, socio-economic impact of the national games on Goa. The estimated cost of the tender was almost 2.74 lakhs 35,000, inclusive of all GST. There were two bidders submitted online, the Natekar Sports Fitness and the Education Hub set. आणि हे सगळे काही H1 बेसिसाचेर ह्यो सगळे काही गोष्टी सिलेक्ट करून हो एड्यू हब एज्युकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड हेका दिल्लो आसा आणि सर्वे आणि फीडबॅक जो एनालिसिस रिपोर्ट जो आसा तो आमचो टोटल कंप्लीट आहा. तुका जर हो सर्वे रिपोर्ट जर कितें जर जाय एंटायर नॅशनल गेम्सा संदर्भात Appoint केलं का म्हणून काही डेट सांगल्या. When did you appoint? There is no record of when did you appoint in these answers. So when did you appoint? I'll just give that. तुका डेट सोडून तुका आणि कितें जाय? Was it 45 days before or was it 30 days before or was it 10 days before? एक गोष्ट आम्ही सदां लक्षात दवरपाक जाय की वी हॅव टेकन अ गव्हर्नमेंट अप्रुव्हल प्रायर टू गिवन द हे त्यांच्या ऑर्डर दिवपा खातीर की जी आम्ही ऑनलायन टेंडर केल्ली आसा ती टेंडर्स आमकां ऑक्वर्डर दिवपा खातीर आमकां परमिशन दिवचें अशें म्हणून आमी ऑलरेडी गव्हर्नमेंटाचे अप्रुव्हल घेतले आसा आनी त्या प्रमाणे तांकां आमी ऑर्डर सुद्दां दिल्ली आशिल्ली. एक्झॅक्टली डेट हांव तुमकां दिता कितें आसा तें पण सगळी लिस्टेड जी टेंडर सगळी नॅशनल रिगार्डिंग टू द नॅशनल गेम्स कारण आमचे कडेन टायम नाशिल्लो आणि म्हणून काय कशें आसा एक टेंडर आमचे दोन टायम तीन टायम आमकां एक्सटेंड करचे पडले आणि म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी अरेंज जाल्ले आशिल्ल्यो पण वी हॅव टेकन अ प्रायर अप्रुव्हल फ्रॉम द गव्हर्नमेंट फॉर अलाविंग अस टू इश्यू अ वर्क ऑर्डर फॉर द एजन्सी हू हॅज बिडेड L1. So, Speaker sir, there is no justification what the minister is trying to give us. The justification what we want to know. जी वस्त या पैशांक 100 महिने लागता 100 महिने सपोर्ट जायो ती वस्त तो टेंडर कुछ डेटी गेल तो विचारना हांव विचारता इतली कोट्यांनी पैसे जस्ट फॉर 30 days 45 days and 45 days आणि कन्सल्टन्सी इतली व्हॅल्यू घेता 100 महिने पयली कन्सल्टन्सी गेली जाल्यार कितली घेता आशिल्लो त्या सॅलरी 10 कोटी घेता आशिल्लो 20 कोटी घेता आशिल्लो. So have you managed to get justification in just 30 days and 45 days with this company? Did they cover the scope and was it justified? हे जे आमच्या टेंडरान जो स्कोप आशिल्लो तो एंटायरलो कव्हर अप केल्लो आसा आणि कोण कव्हर अप जाता जी ओस 100 महिने लागतात 3 महिने लागतात ती ओस 30 दिसान 45 डेजान कव्हर अप जाता. सो त्या फ्लोर ऑफ द हाऊसाचे तुम्ही जस्टिफिकेशन दाखोवपाचो. I will place the document what the strategic partner has done. I'm having a document in my hand. The survey and the feedback analysis report what has been taken place in every time during this conduction of the national games, and date of appointment is 1st September 2023 for your kind information. But Speaker sir, salary he has to continue now with the salaries. हे satisfied मरे तुका जायला दिता आणि जायला पोर्टलाचेर अपलोड My करता. satisfaction point with the minister is finally let him give answers and then we will want to have and we would want to demand to have a high level inquiry under a retired high court judge with all this first question what he is answering because त्याने काहीच लिपवलं ना त्याका काहीच प्रॉब्लेम ना तो दुधासारखो धवा so he has to give me a confirmation that on this first question after he replies we will put up a high level inquiry under a retired high court judge. Give me the answer and then we will go for this. नाही हाय कितें त्याचो उद्देश कितें उद्देश सांग मरे तू सांगता म्हणून हांव करूं ना उद्देश असो तू सांगता म्हणून हांव करूं उद्देश इज सिंपल 31st March 2023 पर्यंत तुवें स्टाफ सॅलरी दाखयल्ली आहा 21st March 2023
See, 2023 का 2024? तू चोय तू देट मात ते करेक्शन कर मरे तू 2024 म्हणून झाला 2024 it is still 2024. It is specifically written. Check your annexure. I'll give you your annexure. Annexure A, staff salary. Expenditure incurred up to 31st March 2023. And then further you have gone for an expenditure of another 69 lakhs. That is 1st April 2023 till date. Here, it is your record. Your record. National Games Khatir, we were having a 5 staff earlier also, last 1 year back. National Games Khatir 5 जे staff जे आशिल्ले होय. ते ऑलरेडी आमचे पयलो सुद्धा आज 1 वर्सा पयलो आज staff 2.69 crores आम्ही हारी केले. ऐक मारे 2023 March. see 221 staff जे आसात. आन्सर देऊ नये आन्सर करून दे मागे स्पीकर सर, नॅशनल गेम्सा खातीर बरेचशे पयलू पासून सुद्धा स्टाफ जो आसा पळय ऑलरेडी रिक्रूट जाल्लो आशिल्लो. ज्या वेळाचेर नॅशनल गेम्स जातले म्हणल्यार त्या वेळाचेर सुद्धा आमचो स्टाफ ऑलरेडी आशिल्लो आणि लास्ट मुमेंटाक आमी ऑलरेडी 47 स्टाफ घेतिल्ले आशिल्ले. एक्चुअली आमचो रिक्वायरमेंट आशिल्लो 221, बट आमी इतलो स्टाफ घेवना. आमी जितलो स्टाफ आमकां कन्स्ट्रेट फ्रीज अप करपाक शकता तितलेच आमी भितर केल्लो आशिल्लो आणि 47 स्टाफ आमी घेतिल्लो आशिल्लो. तो जो फिगर तो ताका दिल्लो आसा तो म्हाका दिसता एंटायर जो आमचो नॅशनल गेम्स म्हाका दिसता 5 वर्सां पयलू ज्या वेळाचेर नॅशनल गेम्स जातल्यो अशें म्हणून तांकां आमी रिक्रूट केल्ले आसा तोच तो फिगर जो आसा तो आमी तांकां दिल्लो आसा. इट इज फॉर द नॅशनल गेम्स. तुका आनी कितें जाय? नॅशनल गेम जातल्यो म्हणून 5 वर्ष पहिले देखून नॅशनल गेम्स स्पीकर सर किती चालला स्पीकर सर? स्पीकर सर, What are we talking and what are we hearing? स्पीकर सर, पहिले मुट्टा 41 मागी मुट्टा 221 मागी मुट्टा ती चुकीची असतली मार्च 2023. स्पीकर सर मिनिस्टराक खबर आहा किती बरोवन धाडले ते 20 वर पहिले रिप्लाय धाडटा मिनिस्टर तो रिप्लाय सारको ना. ही इज नॉट प्रिपेअर्ड टू आन्सर. स्पीकर सर वी डिमांड एन इन्क्वायरी ऑन दिस फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ माइन. I need a proper inquiry on Speaker the sir, staff salaries what is been given and on this expenses what has been incurred. Speaker sir. स्पीकर सर ताका स्पेसिफिक कितें जाय ते विचारूनी तो सगळे तोय कन्फ्यूज जाता आणि मिनिस्टराकूय कन्फ्यूज करता. कितें जाय ते Specific विचारले स्पीकर सर. He is unable to answer. तो So, पयलीं- Speaker sir, I think CM sir should not जे cooperate तीन and not question support. झाले. Because he is saying that 5 वर्ष पहिले तयारी केली आणि स्टाफ दवरलो. First ताका रिप्लाय आशिल्लो he was not aware की March 31st or it is March 2024. First he said that. Then he said 5 वर्ष पहिले तयारी दवरली. So how many statements he has given on the floor of the house? कोणाची तयारी ना, मुजी तयारी ना, स्पीकर सर, त्याची तयारी ना. स्पीकर सर हांव तुका क्लियर आन्सर दिता. हांव म्हज्या उत्तर दिलें तें हांव स्ट्रिक्ट आहा. ओन्ली 5 स्टाफ जे पयलू जे आमी घेतिल्ले तेजी सॅलरी आसतली जे बरेचशे बिगिनिंग पासून आमी तांकां असतली. यू हॅव अ डाउट. अरे असं मरे तुका हांव सांगता मरे प्लस 44 स्टाफ जे आशिल्ले पळय न्ही ते आमी आतां घेतिल्ले आशिल्ले ड्युरिंग द नॅशनल गेम्सा खातीर आमी घेतिल्ले आशिल्ले फॉर जस्ट प्रायर टू द 3 मंथ्सा भितर आसतले तिवूय सॅलरी टोटल धरून आमगेले इतलो सगळो तो अमाउंट आसा तो फिगर आमी सायड केल्लो आसा. इट इज नॉट मीन दॅट आमी कोणाक तरी हांगसर बेश्टेच पयशे काडून दिवना. Because sir, युरिया आले मग not satisfied with Question reader. whatever. You are मुमगे एक supplementary झाले 3 क्वेश्चन झाले. Because sir, I would like to go for my second supplementary. Speaker sir, I have been provided with Question the झाले figures. जे. Speaker sir, 3 मिनिटांनू 1 वर जाय नॅशनल गेम्स पोस्टमॉर्टम करता जाल्यार सगळे करतले एक सेगमेंट सगळ्यान ऑपोजिशनान डिवाइड करून गेला. 23 crores 41 lakhs Last question. 82,000. लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन किती कोण 2 क्वेश्चन उरले मुगे. ऑपोजिशनाक डिवाइड केल्या पुणे रावदा स्पीकर सर कुठल्यावर आता सगळे हमटी डमटी झाले स्पीकर प्रश्न सर विचार. सगळे हमटी डमटी झाले हांगा. स्पीकर सर I have been provided with the figure of rupees 23 crores 41 lakhs 82,137 in annexure E of my LAQ reply towards expenditure on promotional events of national games. The reply shows MS Hot Stuff Agency is paid 1.28 crores for merchandise and souvenirs. In addition, another company, MS Turi, Azulejos and Pottery was given an order of 97 lakhs 35,000 rounds because sir, supply of souvenirs again. Turi Parat souvenirs आणि एक order 97 lakhs ची. मागीर an event management agency, Vincent Graphics, was paid 4 crores for logo launch and mascot launch. Okay. मागीर परत
हे दिल्ले आसा न्ही हे One information event- आसा न्ही One event नाही, created तुका- torch. नाही, तुका एक सांग तू Because कितें- कितें सगळे करून 23 crores कितें म्हणल्या. अपेक्षा Okay. विचार न्ही तू Let me come. Total amount for promotion. लावा मरे. ते- तू बोले रे. अरे total amount sir, आमगे spent joint was आहे की नाही? 23 crores 41 lakhs. किती उभरावला? In addition to this, government spent जॉईंट हा जॉईंट उलटा मारत बसली. national games. इतली कोट्यान पैसे तू 10 मिनिटं उलयला जा तू एकडे बस मरे स्पीकर ताका ही बेंजी एक मिनिट बेंजी वेगत तुझा बेंची वेगळा सोडून त्याला फकत एकूच सप्लिमेंटरी तुझा स्पेसिफिक प्रश्न विचार 3 सप्लिमेंटरी स्पीकर सर इतली तुमका हरकत तुझा लागता स्पेसिफिक प्रश्न विचार नसाव कळलो I am asking very specific questions because sir संघा फोन करो why there स्पीकर are सर जॉईंट क्वेश्चन बोसोय तुझ्या जागा तू बोस रे संघाल बसून घ्या सर लास्ट क्वेश्चन तुझा लास्ट क्वेश्चन अरे स्पीकर सर त्याका बोसोय माचे because sir why so many agencies are given similar souvenir work similar logo work why there are duplication of works my specific question विचारता why there are duplication of works and why multiple agencies involved in the same type of work स्पीकर सर एक म्हणल्यार डुप्लिकेशन आणि मल्टिपल एजन्सी काय ना ज्या एजन्सी आम्ही अपॉइंट केल्ले आसा त्याचे स्पेसिफिक काम आसा फॉर एक्झाम्पल ताणें म्हणलें की सोविनियर्स हो जो आसा पळय न्ही हो आमचो एक मेमोडम म्हाका दिसता तसो सोविनियर सुद्दां तुका सुद्दां पाविल्लो आहा कारण तू प्रत्येक आमच्या बक्षीस वितरण सोहळ्याक आशिल्लो आणि तू इनॉर्गेशनाक आशिल्लो सोविनियर प्लस मर्चंडायज म्हणल्यार कितें आसा एक तातूंत भितर बॅग आशिल्ले कॅप आशिल्ले वॉटर बॉटल आशिल्ली एक वेगळे आमी एजन्सीक दिल्ले आशिल्ले सर हांव सगळें कितें म्हणटा तू हे हॉट स्टफ आणि टुरीक दोगांयकूय कित्याक दिले कंप्लेंट करपाक दी मरे अरे तुका स्पीकर ऑलरेडी दिला मरे तुका बेंजी वेगस तुका आन्सर नाका स्पीकर सर ऑल द एस्टिमेटेड आणि त्यांनी जे कितें बिल जे आसा पळय न्ही एस्टिमेटेड कॉस्ट जो आसा पण ताका ऑलरेडी आमी दिल्लो आसा पण जो डुप्लिकेशनाची गोष्टी गोंय उलयत पण आमी वी आर व्हेरी क्लियर ट्रान्सपरंट आसात आमी सगळे काही गोष्टी ज्यो आसात पळय न्ही त्यो आमी इन रिटर्न ताका दिल्ल्यो आसात डुप्लिकेशन हांगसर काय जावना प्रत्येक एजन्सीचे जे काम जे आसा ते स्पेसिफिक आसा स्पेशलायज्ड आसा आणि म्हणून काही गोष्टी आमी हे काही गोष्टी केल्ल्यो आसा दुसरो जो उलयता पळय न्ही जो इव्हेंट विन्सन ग्राफिक्साचे काम प्लस ते मर्चंडायज काम किंवा सोविनियर काम इज व्हेरी डिफरंट विन्सन ग्राफिक्साचे काम आसा फक्त लोगो लॉन्च आणि मास्कॉट लॉन्च and everybody entire Goa has witnessed what kind of mascot launch and the logo launch has been taken place तुम्ही जर आयल्ले आशिल्ले त्या देवाचे म्हाका तू सुद्दां आयल्लो तू फक्त आयल्लो यू आर देअर फॉर द लोगो लॉन्च म्हाका इतलो बरे कार्यक्रम सुद्दां जर जाऊन हो जर आता काम कार्यक्रम म्हणजे तुका कितें सांगपाचें आसा कार्यक्रम बंद जालो काय जाणा Allegation करू नाका. लोकांगे पयशे साक मारपा जाय अरे पैसे हांव आयलो म्हणजे तू कितलो पयशे मोडटलो आन्सर पूर्ण इज अ गव्हर्नमेंट इव्हेंट सगळ्यातले बट तू कायच्या काही पयशे मोडटलो 23 क्रोजाची इन्क्वायरी जावपा जाय स्पीकर सर प्रमोशन ऑफ इव्हेंट्स ऑफ नॅशनल गेम्स हाजी इन्क्वायरी जावपा जाय स्पीकर सर आय वॉन्ट यू टू टेक एश्योरन्स स्पीकर सर दॅट इन्क्वायरी जावपाक जाय ऑन दिस 23 crores which was spent for promotion of events of बरे स्पीकर सर इन जॉईंट क्वेश्चन आहे तीग जाणांना So I'll be very specific. I get 3 supplement. Now, the total expenditure incurred, according to your replies, is 975 crores, of which 349 crores you have spent on organizational events, expenditure mudavela, and 573 crores you have moved in 3 phases. In the first phase, 317 crores, second phase, 152 crores, and third phase, 104 crores. Now, opening and closing ceremony, you have spent 23 crores. 23 crores you have spent on promotional events of national games. 5.35 crores on advertisement. These are all that as per your reply from annexure A to H. Okay. Now, Speaker sir, if you look at serial annexure A, serial number 28, weightlifting equipment. The cost for this weightlifting equipment, you have shown that the expenditure incurred was 27 lakhs 48,000. आता payment made, जे PG चे तुम्ही दाखवला, payment made till date 3 crores 60 lakhs. 3 crores 60 lakhs 9,000. Like this, इसली प्रकरणा जायत आहे on your answer. Yesterday the answer was disappear झालो. दिसाचोच. Same what you have said. I just check into this. प्रश्न दाखवत नव्हती दिल ते आता
Speaker sir, annexure serial number 6, very important. Upgradation and refurbishment of Nehru Stadium. The estimated cost was 40 crores. Work order was given as 46 crores. And payment made is 61 crores. Yan kela? त्याच्यानंतर serial number 19 in your annexure D. Anek repairs and renovation work of Nehru Stadium. Estimated cost 99 lakhs. Payment made to contractor 1 crore 16 lakhs. त्याच्यानंतर अनेक actual जे एक serial number 44 if you look, this is relating to painting of Nehru Stadium. आणि estimated cost 58 lakhs. हे किती चालला? और नेहरू स्टेडियम इतलो म्हाका दिसता इतलो मोग तुमका पंडित नेहरूचो हा म्हाका खबर आहा, पण स्पीकर सर आज you have ended up spending 61 crores or show must go on. 61 crores, 1 crore 16 lakhs. हे जे 303 शीटाले स्टेडियमाचे they were blown away. Was this before or after? And why was painting done when you spent 62 crores? Why are you spending again? You're painting it. See, you are behaving like as if you are Badshah. It is very simple. See, you have this spending so much amount of public money for what? And for what it was done, when it was done. 61 crores, 1 crore 16 lakhs, and he painting my sogle कोण आहे पेंटिंग कित्याक करपाक गरज आसली इतले कोट्यांनी पैसे मरे लोकाले कित्याक हे पहिले सप्लिमेंट. स्पीकर सर, एक गोष्ट आमचे आदरणीय ऑपोजिशन लिडरान सांगिल्लें आसा की 573 कोटी आमी टोटल कॉस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर मोडिल्लो आहा. हो 573 कोटी हो फक्त ह्या नॅशनल गेम्सा खातीर मोडूना. हो 573 कोटी जो आसा पळय सिन्स 2014 तुका परत एकदा सांगता, लुसोफोनिया गेम्स जेन्ना सो तुई करू ना मो नॅशनल गेम्स आज जाता फाल जाता सरकार तुगेलो आशिल्लो आता माझ्या ऐक दुसरे आमकां जे कोण पळयता पळय तांकां गुमराह करूं नाका. तुवें उलयलेलें आसा सर गुमराहचो प्रश्न हो रिप्लाय जो हांव उलयता मरे आता हांव उलयता लेट मी आन्सर न्हू. तो गुमराह कोता गोल गोल हांव तुका डायरेक्ट सांगता, हांव तुमकां स्ट्रेट अवे सांगता, तुमी ते अशें गुगली बी घालूं नाका. हांव तुका डायरेक्ट सांगता न्हू ही हिट विकेट जाली तुजी गेली गुगली अरे हांव सांगता मरे तुका आमी हो जो तुका टोटल जो कॉस्ट आमी दिल्लो आसा तो टोटल कॉस्ट सिन्स 2014 टील टुडे काय न्ही 570 आणि आत्ताचे म्हणजे जो हांवें टेक ओव्हर घेवन नॅशनल गेम्स 37 जे खातीर आमी कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर दॅट वी हॅव स्पेंट ओनली 48 crores इतलेंच आसा. पूण ह्यो ज्यो सगळ्यो काही गोष्टी फिगर सांगता पळय न्ही पब्लिकांक, हे 2014 पासून जितली आमी कामां केल्ली आसा त्या नॅशनल गेम्स जातल्यो अशें धरून ती लुसोफोनियाक सुद्दां ह्याच फंडांच्यान जाल्ले आशिल्ल्यो. हे सगळो एस्टिमेट आमी तुका दिल्लो आसा 573 crores. ऑर्गनायझेशन म्हाका जर तूं विचारत नॅशनल गेम्स आणि फॉर द पब्लिकाक जर आमी स्पीकर सर सांगत जाल्यार प्रोजेक्ट प्लस ऑर्गनायझेशन जो कॉस्ट जो आसा तो 445 crores आसा. तातूंत भितर आमी 261 crores आमी पेड केल्ले आसा आणि बॅलन्स आसा आमचे 184 crores. दिस इज ओनली ऑर्गनायझेशन ऑफ द 37th नॅशनल गेम्स इन्क्लुडिंग द करंट इन्फ्रास्ट्रक्चर जे 48 crores सुद्धा आम्ही 45 crores जे आम्ही हे केल्या पळय ते आसा. You are saying that your predecessor has done a scam. I am asking you very clearly. You are saying that your predecessor, who was responsible for spending so much crores of rupees, it was the same. It was the need of that over, no? Are need of the dead or no? It's very just. Paint किती मारपाक गरज आसली. It's after spending 40 crores, you paint again. 40 crores. म्हाका एक सांग पळया. स्टेडियम स्पीकर सर स्टेडियम खंय भितरले बेडरूमान बीन आसता ना. स्टेडियम शीट आले वयल्यो 300 शीट काही गोष्टी बऱ्योचशो काही गोष्टी पावस पडटा हे करता तो म्हणटा शीट ब्लोन जाल्यो. फिफाच्या टायमाचेर आमी शीट सगळे रिप्लेस केल्ले आसा स्पीकर सर. हे एंटायर कॉस्ट जो आसा पळय हांव परत तांकां सांगता 2014 आता पर्यंत दिल्लो आसा. आणि सो स्पीकर सर तो मोठा ही मानून घेता की 2014 हो सगळो हे चलता म्हणून आज जाता फाल जाता शो मस्ट गो ऑन. आता मंत्री कडेन हांव मागता की
हेजेर इन्क्वायरी कोर हे पहिले सप्लिमेंटरीचेर इन्क्वायरी करपाचो प्रश्नूच येना. स्पीकर सर स्पीकर सर कोट्यांनी रुपयामुळे लोकांले स्पीकर सर. सी एक मिनिट स्पीकर सर हांव जस्ट आता सगळं क्वेश्चन डिस्कशन अशें पळयलो इयर 2013 to 14 ओके त्यांनी म्हटलं त्या प्रमाणे नेहरू स्टेडियमाचेर जवळपास 60 crores रुपीज मोडल्या बरोबर आसा. पेंटिंग कित्याक केलें सीएम अरे म्हाका सांग 13-14 मोल्ड नंतर बरें 13-14 कदाचित तो पूर्ण रिपेअर केल्लो तेन्ना पेंटिंगूय केल्लें 14 उपरांत आतां आमी 23 नॅशनल गेम्स केल्यो जाल्यार 23 तो परत पेंट करपाक नाका. 60 कोटी मोड तेज नंतर अरे पेंटिंग जे 60 कोटी मोड हय रे, हांव अरे तेच 60 कोटी was refurbishment it was included स्पीकर सर painting was included in the tender पटपटो आणि कितें काडून जाल्लो स्पीकर सर 9 वर्सांनी एखाद्या स्टेडियमाक पेंट करूंक जाय काय नाका. अरे speaker sir but you have tender just CM you have take out a tender of 60 Speaker, crores sir. which already included painting स्पीकर सर हांव खरें म्हणल्यार उबो रावचोच नाशिल्लो. हांवें पळयलें 13-14 जेन्ना 60 कोटी मोडटा पूर्णता रिनोवेट केलो रिफर्निश केलो तेणी जे म्हटलें पळय पेंट 9 वर्सांनी तेन्ना परत थंय गेम्स घेता आसत जाल्यार पेंट करपाक नाका मायनर रिपेअर जो कितें तो करपाक नाका. 14च्या उपरांत 23 गेम्स जाल्यो 9 वर्सांनी आतां 9 वर्सांनी त्या खातीर 9 वर्सांनो टेंडर केलो फ्लोट केलो अराउंड 61 crores after that after refurbishment कोण पत्तो कित्याक that already had painting अरे म्हणजे 9 वर्सांनी पेंट केलो न्ही तेजो. अरे ते नो रे 60 crores पड केल्लो तितून बरोबर आसा, हांव पेंटिंग म्हणला वर्क was तुका. there then why 60 additional आणि 1 crore स्पीकर पेंटिंग सर स्पीकर सर 60 कोणबेलो, कोणबेलो पेंट, कोणबेलो. 60 crore मोडून तेन्ना कम्प्लिटली त्याच्या उपरांत कितले फावटी तो म्हणटा पळय न्ही कितले फावटी वादळूय येवन गेले कितले फावटी पावसूय पडलो ताच्या वयले पत्रेय गेले ते परत घालचेय पडले ओके आणि ताच्या उपरांत ताका आतां गेम्स घेता म्हटल्या उपरांत पेंटूय करचो पडलो स्पीकर सर. आमकां एक गजाल लक्षात घेवपाक स्पीकर जाय. सर सप्लिमेंटरी मॅडम म्हाका दुसरे तुम्ही सप्लिमेंटरी इंटरव्यून जायत आसतना टायम आता स्पीकर सर जे माननीय मंत्रीक हांव एक लक्ष दिवपाक सोदता जे यू हॅव स्पेंड एज यू सेड 573 crores you have spent on infrastructure training and coaching of athletes as per your reply. Now in July I had asked you that what were the states or what have you organized camps that were organized between July to October and तुम्ही म्हाका आन्सर दिला for training. Now my specific thing is what is the amount you have spent on training and coaching of athletes? Because when were these coaching camps held? Now if you all have spent almost so many crores from 2014 national games आज जातोले फाल जातोले केन्ना जातोले येन्ना जेन्ना तुम्ही इतलो क्रोडांनी amount is spent जाल्यार why was this training not done before? Why was it kept last minute for just July to October? So much amount has been done on national games. But there is absolutely no proper training given to these people. Now, Jenna, when was the first proposal according to you when you wanted to host the national games? So many years, correct? And when was this announcement made? It was in the air. I'm asking this because Anek, 32 works, Speaker sir, if you look, 32 works are with post facto of 10 crores. These post facto works, he knew, and the Tej Bairani 10 crore post factor. This included, yes, RK, 1 crore 60 lakhs of special cleaning of Nehru Stadium. ये कौन refurbishment कौन आणि एक टेंडर 1 crore 60 lakh. I don't know whether they wanted to sanitize the entire area. 1 crore 60 lakh त्यानंतर मुख्यमंत्री बाप पेंटिंग हाडला आणि 1 crore 60 lakh मुळे फक्त क्लिनिंग करपाक ऑफ नेहरू स्टेडियम ओनली क्लिनिंग. प्रश्न घ्या 30 lakhs अंको साउथ स्टँडा मुळे 4 lakh अंको वेस्ट स्टँडा मुळे. Now why was this post facto taken? Honorable Minister needs to tell us that includes also this cleaning work. Jenna, were these works of 62 crores or works in the past? This is of substandard. I believe that there has to be an inquiry. Yes. Whether the minister says that it was done by his predecessor, okay, you come clean. जे म्हाका दिसता आज टाइम प्रश्न विचारतो into एक high level inquiry जावपाक जाय under retired high court judge जे
ही inquiry जातली, because if the minister is saying that he's clean during his tenure, previous tenure, if there are some things that are wrong, then the people's money is Yes. going down the drain. Yes. Cruz Silva. Mantri answer this. Cruz Silva. Speaker sir, you answer the above. Speaker sir, as per Annexure G2. Speaker sir, as per Annexure G2. Joint ha joint. Speaker sir, as per Annexure G2. Joint मुळे सगळ्या मेळा Expenses- तीन supplementary मेळा. तीन मेळा. Speaker, as per Annexure G2, expenses towards advertisement hoardings were put up outside Goa for publicity. Apart from Delhi, only other cities where such hoardings were placed are all from Uttar Pradesh, Allahabad, Beverly, Gorakhpur, Kanpur, and Lucknow. Speaker sir, what is so special about Uttar Pradesh that a national game publicity was restricted only to one state other than national capital? एकूच स्टेटनी पब्लिसिटी केल्या, दुसऱ्या स्टेटनी पब्लिसिटी केलं ना, फक्त उत्तर प्रदेशी केल्या कित्याक? सुदीन बाबान 7 करोडा बांधलेलो 1984 स्टेडियम प्रश्न- आणि आज 7 crores आणि आज 60 crores झाला. प्रश्न झालो. या. म्हणजे दुसरे अनेक करोडा बांधलेलो मॉन्ट्रुजा टाइमार. as per LQ, answer LQ म्हगेले आज 47, there are answer मला 68 pages. There are a lot of sports equipment that have been procured for national games. Each sports department has the capacity to utilize them or they are lying unused. In case they are unused, this equipment can be handed over to school, colleges. Speaker sir, the equipment is गेला जाय equipment. The unused जाता इस्कॉलांनी, कॉलेजींनी. म्हाका तू स्पेसिफिक स्पीकर सर ताका म्हाका स्पेसिफिक प्रश्न विचारपाक लाय. तो आन्सर कितें करता म्हणजे तू स्पेसिफिक Speaker sir, जाय स्पेसिफिक एक क्वेश्चन आन्सर मेळ्ळाय. आन्सर स्पीकर सर, जायते इक्विपमेंट गेले, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट गेले, ती यूज जाताय काय यूज जायना जाल्यार स्कुलांनी कॉलेजींनी कोणा दिवपा जाताय? स्पीकर सर हांव ताका स्पेसिफिक उत्तर दिता. आमी ऑलरेडी लिगसी प्लॅन आमी ऑलरेडी काम सुरू केल्लें आसात. खंय कशें दिवपाचें, कितें दिवपाचें, थोडे रेंटल दिवपाचें कितें तें ऑलरेडी तुमकां येतलें गव्हर्मेंटान ऑलरेडी गव्हर्मेंटान तें मूव जाल्लें आसा. आनी हें सगळें कोण घेतलो डिसिजन? इवन आमचे कोचीस घेतले, एसोसिएशन्स जे आसतले तांकां सुद्दां आमी टोटल त्या कमिटीचेर घेतले. आनी म्हाकाय खबर आहा जे तुजी बरी आहा तेच्या पेक्षा 100 times म्हजी बरी आहा. कारण कित्याक पर्सनली हांव मॉनिटर करता हें सगळें काही. यूज जातले ते डेफिनेटली तें कितें बेश्टें हाडून वडोवपाक दवरलं तर आमी तें. स्पीकर सर, मुगे काय स्पीकर सर, स्पेसिफिक क्वेश्चन आसा. स्पेसिफिक क्वेश्चन असो आसा की जो ट्रान्सपोर्ट स्पीकर सर, एक क्वेश्चन सर. स्पीकर सर, जो ट्रान्सपोर्ट ह्या नॅशनल गेम्साक यूज जालो जावं रिफ्रेशमेंट ह्या नॅशनल गेम्साक यूज जाले, ते कोणाक दिल्ले आनी कितलो अमाउंट टोटल जो आसा, जो टोटल यूज जालो? कारण अशें जाल्लें आसा, ट्रान्सपोर्टेशन जे आसा, बसीस जावं टॅक्सीज ज्यो आसा त्यो भायरसून येयल्ल्यो. कर्नाटकाच्यान कितल्योश्यो बसीस आसल्यो, 300 सुमार टॅक्सी ज्यो लोकलांक दिवपाक शकताले, आमी लोकल टॅक्सी ऑपरेटरांक दिवपाक शकताले, त्यो टॅक्सी थंय 300 सुमार टॅक्सी आसल्यो आमच्या पणजे. सो कोणाक दिल्ले आनी खंयच्या पर्पजाक लागून दिल्ले? कारण स्वयंपूर्ण गोंय आमी म्हणटा तेन्ना स्वयंपूर्ण जावपाक जाल्ले. सो स्पेसिफीक क्वेश्चन आसा, कित्याक लागून दिलो? वॉट पर्पज? लायव्हलीहूड गोंयकारांचो हे करपाक लागून काय भायल्यांचो करपाक लागून? स्पीकर सर, सिंपल रिजन आसा. आमी टेंडर फ्लोट केल्लें आशिल्लें ACT म्हणून, अकोमोडेशन कॅटरिंग अँड ट्रान्सपोर्ट. आमकां 2 बिडर आयिल्ले आशिल्ले. 2 बिडरां भितर कोणी गोंयकारान कोणी कोट करूं ना. तेजें उत्तर ताका मेळिल्लें आहा. आनी कितें करपाचें? शेवट आमी जो नॅशनल गेम्स ज्यो जावपाक जाय आमकां यशस्वी करून दाखोवपाक ताका व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता. तें कोणाक गोंयकारां कडेन ना म्हणून तांणी कोट करूं ना. गोंयकारां कडेन जर आशिल्लें जाल्यार गोंयकारान तें कोट करपाक जाय आशिल्लें. सादें उत्तर आसा ताचें. स्पीकर सर, थॉमस, स्पीकर सर, सप्लिमेंटरी आनीक 2 आसा. स्पीकर सर, थॉमस कूक ह्या एजन्सीक हो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो. ओके, कोण कोट करपाक नासले म्हणटा, मिनिस्टर म्हणटा कोण कोट करपाक नासले. जर कोण कोट करपाक नासले नाल्यार त्या टॅक्सीकारांक, जे गोंयकार टॅक्सीकार आसा तांकां कित्याक घेवंक ना? रिफ्रेशमेंट जे आसा ते प्रोवायड करपाक जाय आसले. तेन्ना आमी महिला म्हणटा जावं सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणटा, त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक जावं आमचे कॅटरर्स आसा, कितलेशे गोंयकार कॅटरर्स आसा, तांकां कित्याक दिवंक ना? तुमी घेवंक जाय आसले. थॉमस कुकान तांकां घेवपाक जाय आसले, मात कित्याक करूं ना? हांगा कितलोसो जो एक्सपेंडिचर आसा, आयज खंय ना खंय तुमी म्हणटा जेन्ना नॅशनल गेम्स येयली तेन्ना इकॉनॉमी बूस्ट जावपाक जाय. गोंयकाराची इकॉनॉमी बूस्ट जावंक ना. आयज भायल्यांची इकॉनॉमी बूस्ट जाली. कर्नाटकाच्यान टॅक्सी येता, बसीस येता आनी गोंयकाराच्यो बसीस तश्योच आसा. स्पीकर सर, म्हाजो सेकंड सप्लिमेंटरी आसा. स्पीकर सर, म्हाजो सेकंड सप्लिमेंटरी आसा. तेजें उत्तर ताका दिता.
तू आमचा आदरणीय आमदार तू उलयता पळय न्ही कितें थॉमस कूक जो ऑन बोर्डाचेर घेतलो तेणी गोंयकारांक कितले दिले तुजे कडेन आमी ऑलरेडी लिस्ट दिले आहा गोंयकारांक आमी कितले दिलां आणि म्हाका दिसता म्हाज्या माहिती प्रमाणे ऑलमोस्ट मोर दॅन 200 टॅक्सीस हॅज बीन ड्रिवन बाय द गोंयकार ते तूं म्हाका म्हणटलो तू खंयचे टॅक्सी म्हाका लिस्ट दी त्याची लिस्ट जर आसा न्ही ते जो कोण एजन्सी घेतली ताजे कडेन आसा आमकांय खबर आसा आमी फॉर गोंयकार तुम्हीच गोंयकारां खातीर ना माझे सरकार जे काम करता पळय न्ही ते फॉर द गोवन ओनली म्हणून जितल्यो काही गोष्टी आणि हे नॅशनल गेम्स आसा पळय न्ही ते स्टेट गेम्स न्ही ताका व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर 10,147 athletes has been participated, or including baki another 6,000 technical officials were participated. 16,000 लोकांक catering करप. It is not a joke. It is not a joke. And ते तू सुद्धा witness आशिल्लो. I had given ample opportunity to each and every MLA over here. स्पीकर बरोबर न्ही? स्पीकर सर माझा जो प्रश्न Specific उत्तर दिलं. टॅक्सीकार आमच्या टॅक्सीकार कितलीशी बेकार टॅक्सी आयज बेकार टॅक्सीकार स्पीकर सर म्हाका लिस्ट दाखोवपाची कितले टॅक्सीकारांक गोंयकारांक दिला ते गोंयकार टॅक्सीकार टोटल टॅक्सी घेतल्या ती लिस्ट दाखोवपाची विरेश बोरकर ऑपोजिशन लीडर तुम्ही एक लक्षात दवरा स्पीकर सर माझो आनी माझो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा हो जालो दुसरो आसा क्वेश्चन तो हांव आन्सर दिता विचारता स्पीकर सर सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा जे टेक्निकल स्टाफ आसा अरे एक मिनिट बसून घे सप्लिमेंटरी क्वेश्चन विरेश बोरकर एक मिनिट बसून घे सप्लिमेंटरी 3 मिनिट स्पीकर सर एकूच चालला स्पीकर सर दुसरो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा तो म्हणजे टेक्निकल जे स्टाफ आसा स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर युनिफॉर्म दिल्ले काय ना विरेश बोरकर बसून घे स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर आय हॅव अ हंबल सजेशन संकल्प एक मिनिट अरे संकल्प संकल्प एक आय पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर आय हॅव अ हंबल सजेशन मी जॉइंट क्वेश्चन ऍडमिट अरे ते चेंज करू नका अरे ते आणि किती चेंज करू पाहून तो जॉईंट क्वेश्चनाची जी प्रथा हल्ली तीच कंटिन्यू करे I have a right to speak. I have a right to speak. Nobody can obstruct me. I have raised my finger and I am bringing my humble suggestion to the notice of the speaker. Speaker sir, तुम्ही तीन चार जणांचे जॉईंट क्वेश्चन हाऊस ऍडमिट करता प्रत्येक जण म्हणता आपल्याक 3 सप्लिमेंटरी बरोबर आणि 3 सप्लिमेंटरी जर प्रत्येकाक दिले आम्ही आणि क्वेश्चन घालपाक गरज ना स्पीकर सर हे झाला हिंगा चेंज किती करते तुम्ही त्याच्याहून अरे स्पीकर सर पहिले 5 वर्सा डेटा देवयलो 5 वर्सा डेटा हाटल्या सप्लिमेंटरी जारपाचे बंद करप हे कसलो कायदो इट इज अ राईट डोंट चेंज इट जे हिंगा चलता तेच चलदी हे चेंज किती करप होताय स्पीकर सर एकच मिनिट जेन्ना हिंगा जेन्ना पॉइंट ऑफ ऑर्डर कामात विरोधी पक्ष नेता आशिल्लो त्या वेळार हे जाल्ले स्पीकर सर जाय तर 3 सप्लिमेंटरी घेवपाक मेळ्ळे एक नो 3 हाय 3 जाले ऑपोजिशन बसून घ्या आजे फुडें अशा प्रकारची स्थिती आसा न्ही हांव अलाव करचो ना स्पीकर सर तुम्ही त्यांना जॉईंट एकच येस ना रे कॉल आउट केलं ना त्याने ही हॅज टू कॉल आउट एक नॉट बसून कॉल्ड घ्या. आउट स्पीकर ऐक रे ना स्पीकर सर बसून घ्या ऐक मरे ऑपोजिशन लीडर हांव खूब उबा दिले बसून घ्या सगळे ना आज केला या की गुगली करते कमीनाथ आहे का मग सर माझं सगळे कमीनाथ आहे सप्लिमेंटरी आसा त्याचो रिप्लाय कमीनाथ हा विकसित करू बहुधा सेकंड सप्लिमेंटरी केले विकसित स्पीकर सर माझं सेकंड सप्लिमेंटरी बसून घ्या. स्पीकर सर एकूच सप्लिमेंटरी आसा दुसरं सेकंड सप्लिमेंटरी रिप्लाय दिवंक क्वेश्चन नंबर 2A स्पीकरचं उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरलेलें आसा स्पीकर सर हो म्हजो क्वेश्चन आसा हो मडगांवच्या स्विमींग पुला संबंधी आसा आता कितली वर्सां जाली हो पूल जावचो म्हणून हांव प्रयत्न करता ह्या हाऊसाक हांवें कितले खेपे इनफॅक्ट सभापती स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्ले तेन्नाच्यान हो इश्यू चालू आसा तुमकांय खबर आसतलें तेन्ना तुम्ही त्यांना अप्रुव्हल दिल्लें काम मागीर स्टार्ट जालें ना 5-7 वर्सां तो पूल बंद उरलो आतां विथ लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी फाटल्यान लागून तो पूल आम्ही स्टार्ट केलो म्हणजे पूल स्टार्ट जाला आता ताजेर टॉयलेट सारखे ना आनी कितें सारखें ना म्हाका हांगा रिप्लाय मेळटा की एक एस्टिमेट केल्लें आसा 3,56,00,000 आणि तातूंतले 1.32 crores टेंडर जाला म्हाका एकच विचारपाक जाय मिनिस्टराक
कारण हे 1.32 crores एस्टिमेट जे टेंडर जाला हे केन्ना टेंडर जालें हाजी म्हाका डेट दिवची आनी वचून ताजी वर्क ऑर्डर कित्याक दिना स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर सद्याची परिस्थिती इन स्विमींग आमकां मेडल्स मेळपाक बंद जातले आमचे जे बरे स्विमर्स आहा दे आर आयदर गोइंग टू बेंगलोर और दुबय बाय स्पेंडिंग देअर ओन मनी विथ डिफरंट कोचीस अँड स्टील दे आर गेटिंग मेडल काल आमच्या बेगान अल्मेदा म्हणटा ताका युनिव्हर्सिटीक 3 मेडलां मेळ्ळी युनिव्हर्सिटीक इंटर युनिव्हर्सिटी स्विमिंगाक तुम्ही अशें केलें जाल्यार मागीर स्विमिंगाक येतलो कोण वाय पेरंट्स शूड पुट देअर चिल्ड्रन फॉर स्विमिंग सो हे टेंडर आतां दिला वन सिंगल टेंडर म्हणून ते म्हणटा हांगा बोर्डाक गेला इट कॅनॉट बी इनडेफिनिटली इट हॅज टू बी डिसायडेड हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की ताणें इंटरव्हेन जावचें ही वर्क ऑर्डर 15 दिसां भितर ही वर्क ऑर्डर दिवपाक लावचें तांकां ते स्विमिंगाक येता ते लोक बाळ मारता खंय फायल GSW Works Board. स्पीकर सर तांच्यांनी म्हटलं त्या प्रमाणे ती 8 दिसांनी हांव वर्क ऑर्डर दिवपाक लायता 8 दिसाच्या भितर स्पीकर सर GSW जर आसात म्हजो दुसरो क्वेश्चन आसा आतां कोचिसा संबंदी म्हाका गेल्ले खेपेक मिनिस्टरान सांगिल्लें की कोचीस आमी अपॉइंट करता नांवां दी हांवें 3 नांवां स्पीकर सर आमी तांकां दिलीं एक तलाशा प्रभू जे प्रॉमिनंट गोंयकार स्विमर जाणें कॉमनवेल्थ गेम्साक सिलेक्ट जाल्ले इज द ओनली स्विमर टू बी सिलेक्टेड फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स दुसरें दामोदर कारेकार जो NISचो कोच ट्रेनिंग करून आयला आनी तिसरो महाराष्ट्राचो एक टॉप स्विमर निळखंठ आखाडे म्हणून हे 3 जाण आज सध्या कोच ना स्पीकर सर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसून सुद्धा कोच ना जाल्यार स्विमिंगाक कांयच जावपाना आणि म्हणून हांव म्हणजे मिनिस्टरा कडेन बिल यू अपॉइंट देम ऑन एटलीस्ट कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर तरी अपॉइंट करा इमिजिएटली तांकां Because सर आदरणीय आमदारान जो डिमांड केल्लो आसा तो आमी जाता तितलो पूर्ण करपाचो प्रयत्न करता. ना म्हाका राव तूं म्हाका गेल्ले खेपे हेच सांगिल्लें तूं मागीर सांगता फायनान्स तूं मागीर सांगता हो सांगता फायनान्स आडयता आनी कोण आडयता म्हाका चीफ कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस स्पीकर सर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस इमिजिएटली स्पीकर सर हांव हेजेर एकूच सांगता हांव जे आमकां डायरेक्ट रिक्रुटमेंट म्हणजे परमनंट रिक्रुटमेंट घेवपाक बरोसो प्रोसिजर फॉलो करचो पडटा पण जे नॅशनल एथलेट्स आसात नॅशनल स्विमर्स आसात ह्या सगळ्या हातूंतले तांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर अपॉइंट करपाक कांयच हरकत ना आमी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक तेन्ना स्विमींग पुला खातीर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर अपॉइंट करपाक 15 दिसाच्या भितर तेणी अपॉइंट करचो हांव एप्रुवल दिता ह्या 3 जाणांक प्रायोरिटीचेर घेवचे 2 कित्याक 3 जाणांक स्पीकर सर मुखेलमंत्रीक हांव सांगपाक सोदता हे कोच म्हणजे तो स्विमींग फेडरेशनाचो प्रेसिडेंट दिगंबर कामत इज द प्रेसिडेंट आतां पणजे आनी पोंडा सोड खूंय कोच नाही एक्सेप्ट पेंजीम एंड पोंडा देर इज नो कोच देर इज नो डायव्हिंग कोच देर इज नो रिजनल कोचिंग कॅम्प्स आणि जेन्ना आज दिस इज स्पीकर सर जे स्पीकर सर आज जे थिंगा स्पीकर सर जेन्ना थिंगा स्विमींग क्लासेस वयता मुखेलमंत्री हे कितें तू डिफेंड कोताय मरे आयक मरे चेंज जाली गेम चेंज जाली स्पीकर सर 21 सी यू ऑल चार्ज 700 rupees फॉर स्विमिंग you charge 700 rupees for 21 days for swimming थिंगा टॉयलेट सारक नाही भुरगे भायल्या मुत्ताय मोडगोवा 21 दिसा 700 रुपया घेताय तुम्ही टॉयलेट सारक नाही अरे उत्तर ऑलरेडी दिला मला तू गोला मरे सगळ्या उत्तर ऑलरेडी लक्षात ना सर मंत्र्याने मंत्र्याने एक तोपर्यंत धरले प्रश्न हा स्विमिंग पुलाचो प्रश्न कोचाचो ना बरोबर कोच तुगेलो गव्हर्नर एड्रेसान उलया तुम्ही फर्स्ट डोंट वेस्ट टाइम ऑफ द हाऊस सर फुडले क्वेश्चन हा स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 चल पुढे 3 श्री कार्लोस फेरेरा 3B. 3B. 3B As per uploaded on the computer sheet. Honorable Speaker, in this reply which we has come, on the very first sheet summary, the month-wise and year-wise, because they have taken road shows across the world. So the month-wise and year-wise number of tourists who have visited Goa from USA, Singapore, Japan, and other countries, where international events and tourism road shows were organized by department. In Annexure 1, they've said. Annexure 1 only tells the total number of domestic and international tourists, does not give a breakup of what is the footfall which has come in from those countries. Because if you see in Annexure 2,
crores of rupees have been spent. स्पीकर सर एनेक्शन 3 पय एनेक्शन 3 दिला तुका फिगर्स माहित आहे सकाळी करेक्ट जे केला अपलोड केला Annexure 3 ना. असा अपलोड I केला can't get it. I can only see 1 and 2. काय ना, and because in the annexure 2, कोटेनी पैसे मोडले for these road shows. Moscow 97 lakhs, Spain 78 lakhs, Berlin 99 lakhs, and now 1 crore 36 lakhs WTM London. Everything is running in lakhs of rupees, in crores also. Huge amounts, but that answer is not there. Did you find? स्पीकर सर ऑलरेडी धाडिल्लें आसा पूण म्हाका दिसता कॉपी खंय सर यू वॉन्ट द फिगर्स एंड पास कॉपी टू यू You can pass the copy. Meantime, since we are running short of time, I will just want to ask another question, second question. Out of the total funds of 587 crores sent from the centers since 2021, you have utilized only 11%. This was an answer to unstart question 183 today. Which one is this? What has Prasad got to do with the decline in tourism? Because you have received 587 crores from the center. But where is You it have got to do? three phases. sir. You should, if you have spent the money on Swadesh Darshan, construction, Unity Mall and Liberation Day grants. स्पीकर सर रिप्लाय जो आम्ही मागला प्रश्न असा 3B चे डिक्लाइन इन टुरिझम टुरिझमाचो फर्स्ट क्वेश्चन असा रिगार्डिंग मंथ वाइज स्टॅटिस्टिक्स अवेलेबल विथ टुरिझम सेकंड असा टुरिझम फुटफॉल तिसरो असा कॅलेंडर फोर्थ असा मंथ वाइज एंड इयर वाइज नंबर ऑफ टुरिस्ट what he is asking is related to infrastructure which has not got any relation to this question पूण ताका आनी related to this असा विचारू न्ही खंयचो पाचवो प्रश्न सवो प्रश्न which is related to infrastructure no relation with the decline in tourism what you are asking honorable member is asking speaker sir is related to infrastructure ताणे separate question घालचो Infrastructure is part of your development of tourism circuits. Otherwise, if you don't have the infrastructure built, including toilets, changing rooms and all that, what kind of tourists will come? They are dirtying the beaches, they are dirtying the sides on the roads, they are going in the bushes, and it becomes a stink. People don't want to come out. The good tourists don't want to come. If you don't have this infrastructure money spent, it will result in footfall of tourists because decline. तुमचा प्रश्न कितें I want, what manner are you going to increase? Because there's a decline of tourism. Speaker sir, I beg to differ with what our honorable member has put across. How better तुमच्या खातीर figure वाचता so that you get a gist of what it is. 2019 pre-pandemic speaker sir, domestic footfall आशिल्ले 71,27,287. तो figure 2022 नोव्हेंबर पर्यंत 72,01,989 जालो, which we are already by November in terms of domestic footfalls already exceeded the numbers which have been recorded pre-COVID. Because सगळे tourism जेन्ना आमी compare करता speaker sir, we are comparing it pre-COVID and post-COVID. Domestic immediately rise झाले. आता international speaker sir, international 2019 9,37,113 foreign tourist arrivals were there. Against which speaker sir, overall market, every country is recovering in terms of international footfalls. And थंय आमी आज speaker sir 2022 समज 1,69,005 international tourists had come. As of November provisional, Goa has received 4,03,403 tourists speaker sir, which is a surge of 138.69%. आता हे जे numbers हांव दिता are related to which have come into Goa. Ata, for example, speaker sir, emerging markets, he was talking about why we are spending money. Speaker sir, when we go for a road show, when we go for particular marketing ourselves, there are two parts. One is to promote yourself as Goa as a destination. Pre-COVID, post-COVID perception change, आमी घेतला Goa beyond beaches, ते आमी फुडें मांडचे पडटा, collaborations करचे पडटा, meetings करचे पडटा, B2B meetings जावचे पडटा, and ताज्या खातीर we ensure that whether it is a road show or whether it is a marketing event which is being participated like World Travel Mart, whole industry participates. आम्ही participate जाता. आणि त्या टायमार speaker sir B2B business बरो जाता. आता if you take a figure of France speaker sir, फ्रान्सचा speaker sir समज figure पाहिलो
जाल्यार इंडिया अरायवल्स इन फ्रांस is roughly about 2,47,238. आणि आमचे फिगर आसा 9,761. सो जेन्ना हांव फाल्यां फ्रांसाक शोक वता, इट इज नॉट ओनली द पीपल ऑफ फ्रांस टू अट्रॅक्ट. रोड शो जेन्ना वता, इट इज द पीपल ऑफ फ्रांस इन द कंट्री ऑफ फ्रांस. But when we are going for events like WTM, ITM, ITB Berlin, then we are going and meeting the world there. Today, Speaker Sir, I would also want this CMAक मागला की ऑपोजिशनाच्या मेंबरांक घेऊन वचपाची गरज आसा, कित्याक एक वेळ असो आशिल्लो की आम्ही जंकेट्स म्हणटाले, पूण नो लॉंगर इज द बिझनेस ऑफ जंकेट्स. वी आर डुईंग सिरियस बिझनेस ओवर देयर. आणि सिरियस बिझनेस करता आसतना मिटिंग एअरलायन्स वाल्यांकडे आज मोपावालो आपूण स्वता येता थंय. लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आवर B2B business community come there. I would want you to come in evaluating yourself along with us to see what we are doing there. Speaker sir, आज मार्केट कॉम्पिटिटिव्ह जाल्लें आसा. डॉमेस्टिकली देखो अपना देश म्हणटकर within the state, with every state is having its own competition. And at the same time, Speaker sir, internationally when we are participating, we will have to tap the international growing markets. आमचे Speaker sir कितें जाला, UK आणि रशिया are two markets which we have been continuously dependent on. या वर्सा इस्रायल येवपाचे आशिल्ले. हमास जाले, इस्रायल ड्रॉप्ड. उझबेकिस्तान आम्ही चालू केले Speaker sir. पहिली चार्टर आयली आमच्याकडे, सेकंड चार्टर दे डिडंट कम. So we need to continuously market ourselves and ensure that we are there in that position, not only for sun, sand and sea. We have to talk about wellness, we have to talk about adventure, we have to talk about spiritualism, which we have increased in the last 1 year. When we are talking about ecotourism, we are talking about hinterlands. We need to market ourselves, Speaker sir, in these markets. And ताज्या खातीर, as we market ourselves there, तुम्ही the Prashad scheme काढली. I will ask you one thing Prashad specific. scheme काढली Because time will get 5.87 over. crores. Speaker sir, Honorable Prashad Speaker. scheme आमका 5.87 crores. Just 1 moment, I will just say something. You have gone for so many road shows. What is the reports which you all have submitted? What is the action plan? Where is it in public domain? Because it seems to be only a holiday junket. No need of inviting us because sir. we don't want to come in for that. Because if you have a road map, if you know what you're doing and why you're going, at least you put it on before the Because, table of sir. the house, where, what you all have done, what is your projections, what your expectation, and then you give us a summary of what you have done so far, what you have Because the leader of opposition, Star LQ 8A, has asked this specific question on the reports. And all the reports pertaining to these particular tour trips and shows, आम्ही जे केल्या, सगळ्या त्या 8 आसा, which is marked by him. ताणे specific विचारला, आम्ही specific दिलें. Specific जेन्ना विचारूंक ना, Speaker sir, how do we give the reports? राव रे, जॉईंट क्वेश्चन कोंकणी समजना. स्पीकर सर, मंत्री भाषण दिता, एक सिंपल फिगर, टुरिझम डिक्लाइन जावंकूच ना म्हणटा तो. गोविंद गुदिनान स्टेटमेंट दिला की टुरिझम डिक्लाइन जाला म्हणून. म्हाका दिसता मंत्र्यान मोविनाक मेळ्ळा पुरो, फिगर काडले. राव क्वेश्चन विचार. स्पीकर सर, हांगा जेन्ना मंत्री म्हणटा तेन्ना एक गोवानान एडिट आयलें, टुरिझम डाऊन टर्न, मिनिस्टर शूड ओन अप फॉर फॉलीज म्हणून. ते माझे वाच. आज तुझे पैसे किती वाचले? Minister must own up for follies. That means there is a folly, you are doing a mistake, and you have to own up for it. That's what the edit is saying of your friend. Sir, newspaper कोण information Question विचारून ऐकता. Speaker sir, एक इश्यू असा हा की तो म्हणटा आपण सगळे रिपोर्ट दिता. व्हाईट पेपर दी इन द हाऊस ऑन ऑल द रोड शोज. आम्ही स्पीकर सर पयलीं बरोबर आशिल्ले. दिलीप पर्रीकर मंत्री आशिल्लो. आम्ही एक एक्सपोज केल्ले स्कॅम, आणि त्यांना पर्रीकारान उतर दिलें की प्री ऑडिट ऑफ ऑल रोड शोज विल हॅपन म्हणून. हो सगळ्यांत चड बोवाळ मारपी आशिल्लो. आता प्री ऑडिट कर. तू रशियाक वता, रशिया भिकेक पावल्या थंय. खंयच्या रशियाक कोण येता हांगा? तुका अमेरिकेक वता, तुम्ही भोंवता गोंयभर, जगभर भोंवतात, सरकाराचे घुसता. स्पीकर सर, टुरिझम तशें जायना. आमकां वी आर डिमांडिंग अ बॅन ऑन ऑल प्रमोशन्स. स्टॉप ऑल प्रमोशन्स. वी डोंट वॉन्ट कन्सल्टंट, वी वॉन्ट अ थिंक टँक. गोंयचे लोक आहा जे ताका फुकट एडवायस दितले. गोंयचे नाका आमकां जाय भितर 50-50 करपाचें. सारकें बेसीक म्हाका सांग, वॉट इज आर यू प्रिपेर्ड टू पुट अ व्हाईट पेपर? नाजाल्यार हाफ एन आवर डिस्कशन घेवचें. Speaker sir, it is the backbone. Even Govind Gudin agrees with what I am saying. It is the backbone of our economy. Half an hour discussion घ्यायचे. Speaker sir, we are equally responsible. आवाज केलो म्हणून जायना. आवाज दी. मिनिट हाफ एन आवर डिस्कशन करूया. हाफ एन आवर डिस्कशन दी. हाफ एन आवर डिस्कशन दिया तुम्ही आज. सर, डिस्कस करूया. हांव शिकून आयलो. हाफ एन आवर डिस्कशन टाइम उत्तर देऊन. कसं या वर्साक आम्ही रोड शो जेन्ना केल्या,
every report has been given and कोणे मागला the report has been placed. Speaker, Speaker, I'm on my feet now. maybe on the field. आन्सर देऊ दे. Half an hour discussion द्या, half an hour. Speaker sir, Half an hour discussion द्या. Speaker sir, Half an hour discussion द्या इधर. डॉक्टर चंद्रिका शेट्टे जिरोवर. मूव कर. डॉक्टर चंद्रिका शेट्टे. Fear and anxiety in the mind of dairy farmer. आणि regulations आता त्याच्या पाठ्यात meeting आहे, governing चंद्रिका शेट्टे. Mind of dairy farmer that there is a severe shortage of medicine, mineral mixture and other cattle supplements supplied by the various dairy societies operating in cooperation with animal husbandry and veterinary hospital department. At the same time, the time frame has regard when the animal husbandry hospital at Mulgaon will be commissioned. The step the government has taken in this regard. श्रीमती जेनिफर मुंसरत. नंबर 2 जिरोवर. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of the residents of Talegaon due to the very bad conditions of the road, especially from Orchel Junction towards Talegaon Church. This road is one of the main entry points to Talegaon and is widely used by pedestrians and motorists. Like the action the government will take to ease the inconvenience caused to the people. श्री प्रेमन शेट. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of people in Goa regarding substantial delay in the sanctioning the Atal Asra Yojana scheme, where they get 1.5 lakhs for repair and 3 lakhs for construction respectively. The poor people have to face lot of hardship in procuring various documents such as OBC, EWS certificate, outtake receipt, estimate from registered engineer, Aadhaar card, photocopy of self and house, bank passbook, affidavit, duly notarized. And then they shall hand over this to Panchayat BDO, Director of Social Welfare. And finally, the people are getting the payments from OBC Corporation. The steps government will undertake to make full procedure simplified and sanction the huge pendency of application under Atal Asra Yojana scheme expeditiously. श्री राजेश फडसे. Speaker, sir, the Gondaling railway crossing is one of the major roads located at Old Goa Panchayat under the Kumarjua constituency. There is often a traffic cross congestion noticed due to railway crossing at Dauji. The service of emergency vehicle are also impaired. Hence, it is requested to immediately look into the work of the flyover bridge. The steps the government has taken, please begin जाता तुम्ही steps घेऊचे. Thank you. श्री माइकल लोबो. No. श्री Alex Lawrence. Fear and anxiety of the mind in the minds of the people. Infrastructure पड़े हाँ one or data. If there is already a helicopter service in Goa, if we could link it and get the people from far off areas to the JMC, or could be from JMC take it somewhere else. Airport has some by emergencies, because there is patients that major accidents like infrastructure made can be shifted to bigger hospitals. If the government could consider, not only today, after a few years we could have it, but if we have a plan in place, perhaps we will have it after a few years. In the world, everywhere it is there. When we are talking of India, Goa being a good destination, one of the best destinations, where there are foreign tourists coming, there are people from abroad coming. So we could consider, I'm not saying today only, थोड्या वर्षांनी एक प्लॅन करू पाहता. ठीक आहे सर. श्री संकल्प बामणकर. श्री विजय शिरसाट. Because, sir, fear and anxiety in the minds of the general public with regards to the future of the GPP and Goa broadband network in the state of Goa. Because, sir, 2019 काम सोपले. आता वर्षाक 20 कोटी रुपये देता विदाउट टेंडर. गेले 4 वर्षांत 82 crores ताका दिले हा. और शाहजहान मॉडेल IT डिपार्टमेंट यूज करता. आणि म्हाका दिसता UT आला कडे कितें तरी सेटिंग हा. सेटिंग. Because, sir,
सेटिंग जाणं जावन म्हणटा कित्याक हाजेर क्वेश्चन जाल्ल्या उलयला ताजेर कांयच जावना चीफ मिनिस्टरान आपल्या बजेटाक भारत नेट प्रोजेक्ट स्टार्ट जातलो म्हणून सांगिल्लो भारत नेट खंय गेलो आनी हे 82 crores विदाउट टेंडर ताका दीत कशें आहा तुमी म्हाका स्पीकर सर हाजेर इन्क्वायरी जाय जर कांय जायना जाल्यार आय हॅव टू मूव द हायकोर्ट ऑन दीस स्पीकर सर फियर एंड एंझायटी येवपाची कांयच गरज ना 2009 स्वान प्रोजेक्टाच्या अंडर बू बेसिस म्हणजे आम्ही ओनरशिप नासतना तेन्ना एग्रीमेंट सायन जालो युटीएला बरोबर 10 वर्सां खातीर 2019 जेन्ना एक्झिट मॅनेजमेंट आशिल्ले वी हॅड 4 ऑप्शन्स गिवन आनी हो 4 ऑप्शन घेता आसतना एक आशिल्लो टू कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 10 years और रिलुक एट इट फायबर आउटडेटेड जाल्लो मागीर 2020 डिसिजन जालें की वी विल गो फॉर अ न्यू ओवरऑल न्यू प्रोसेस न्यू टेंडर आनी न्यू फायबर म्हणून आता स्पीकर सर तेन्ना भारतनेट 2.0 म्हणून आयलो आनी भारतनेट 2.0 अंडर लोन आमकां 50 कोटीचो सेंटरान आमकां दिलो ना आय हॅव टू सिरियस एलिगेशन घाला आय हॅव टू रिप्लाय 50 crores ताणें दिल्लो आसा ताज्या खातीर 2019 स्पीकर सर जेन्ना हो सरकार आयलो अलॉंग विथ आवर चीफ मिनिस्टर वी वेंट विथ द प्रपोजल की ऑन अ पीपीपी मॉड्यूल वी विल एन्श्योर दॅट वन प्रोग्राम वेर ऑपेक्स आनी कॅपेक्स कित्याक शेवटी स्पीकर सर फायबराचो कॉस्ट आमी घालतले आनी पूर्ण तर आमी पळयतले आनी मॉनिटायज करून पावना जाल्यार योग्य दिशेन फुडें वचची ना कित्याक वी आर गोईंग फ्रॉम 3G 4G आनी आज मात 5G चेर पावले जेन्ना वी नीड टू अपग्रेड एंड ऑल्सो लुक एट अदर ISP प्रोवायडर्स टू मॉनिटायज वी नीडेड टू लुक एट अ पीपीपी मॉडेल सो आमी पीपीपी मॉडेलाचेर आमी घेतले जे सरकार कमी घालतलो आनी तो पार्टनर येवन चड घालतलो आनी he will run the whole thing and pay money to the corporation. This is how we decided. In the meantime, Speaker sir, BharatNet 3.0 आयली आणि BharatNet 3.0 च्या अनुसार center said that we will mostly deploy BSNL and ensure that everything is taken care of and they will invest the money. आता हे हातून स्पीकर सर या 2 महिन्या भितर मुख्यमंत्र्याकडे बसून we will take a conscious call की आता इलेक्शन लागीं आयले आसा समज आमी फुडें आमी इन्वेस्ट करपा जाय का पीपी करपा जाय सेंटर भायल्या आमकां घालून दिता आमकां पयशे घालपाची गरज ना तातून स्पीकर सर जे एक्सटेंशन एग्रीमेंट ना तर सिरियस गेला ताणें म्हणला स्पीकर सर ताणें म्हणला सेटिंग लेट हिम प्रूव दॅट सेटिंग इन द फ्लोर ऑफ द हाऊस एंड ही डिड नॉट गो टू हायकोर्ट ही डिड नॉट गो टू हायकोर्ट वी आर हियर इन द हाऊस assembly also the well also is one pillar of democracy we can talk over here आणि ताज्या खातीर स्पीकर सर युटीएला 4 वर्सां आमी पे करता एक्सटेंशन म्हणून आमकांय दिसता की वी आर नीड टू एन्श्योर दॅट वी हॅव टू कप दिस ताज्या खातीर युटीएलाक आपोवन तांकां रिनेगोशिएट करून वी आर रियली टॉकिंग टू देम टू सी वेदर दे कॅन रिनेगोशिएट कम डावन खुबशे जे आयटम्स आसा जे 10 वर्सां गेल्ले आसा तेच तुमी परत घालूंक शकता त्याच कॉस्टान हे नेगोशिएशन सध्या चालू आसा टिल द टाइम वी कम विथ द होल फायबर फॉर गोवा एज अ हर घर फायबर प्रोजेक्ट सो फियर एंड एंझायटी जावपाची गरज ना आणि ती भाशणांत सेटिंग म्हणप स्पीकर सर ताणे मंत्री ड्रॉप जावचे पयलीं तुवेंच बरयल्लें कॅबिनेटान अप्रुवल दिवचें म्हणून आपूण करना म्हणून तूं वतकर तुजेर घालना हांवें यू आर पार्ट ऑफ द कॅबिनेट मागीर विदाउट कॅबिनेट अप्रुवल कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू केला 82 crores No fear and anxiety in the minds of the people on the recruitment of staff in Goa University. Pursuant to notification number GU admin NT W Roman 2 496/2022-1416 dated 21st October 2022, which provided for posts inter alia of LDC on contract basis, but public advertisement in newspapers omitting the word contract and information in Annexure 2 to the reply of unstarred LEQ 95 dated 18 July 2023 to MLA Viresh Borkar reveals details of non-teaching staff showing a scam in the university recruitment whereby first 5 LDCs have been shown to be appointed on permanent basis. Second, of these 5 LDCs, 4 are appointed even before the results were published online on 16 May 2023. And third, 1 got appointment on the very next day, that is on 17/5/2023. The steps that the government intends to take in this regard. One small thing I will just point out before the reply is given. I'm placing on record the advertisement which is issued by the Goa University, which says Goa University invites application online on contract basis. The very same, that I refer to the notification number 1416 because the public notice omits the word contract basis. And finally, when your list has been given, it shows they are appointed on permanent basis. Speaker Even sir, before the date. Goa University is an autonomous body, but तरी सुद्धा Secretary Education म्हणजे तांचे जे पेपर दवरूनी Secretary Education एकदा
कडेन उलोवपान कितें आसा जाल्यार चवकशी करपाक लायता. श्री युरिया लिमा, opposition leader. Because of fear and anxiety in the minds of the residents along the national highway from Dandiawada to Uskiniak and those residing along the proposed alignments of the bypass for the National Highway 66 till Barley Health Center, due to conflicting reports of additional land acquisitions and demolition of houses, the government needs to convene a meeting of all the stakeholders immediately to clear the doubts in the minds of the residents. Because हो issue आम्ही 2-3 पुसा मांडलेलो आणि हांव मुख्यमंत्री कडे मागवता जे पयलींचे PWD मिनिस्टर आशिल्ले he tried to resolve it, but now there is a confusion. You kindly give us an assurance that you would take all the stakeholders and all this thing into confidence, because if houses are going then the people will revolt. Kindly give us an assurance. स्पीकर सर, तांणी जो सांगला पळय न्ही, कुंकळे बायपास करून वता तो रस्तो स्टिल्टाचेर घेवपाचो पयलींचो प्लॅन आशिल्लो, बट आतां थोडोसो नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीन थोडोसो हांवें PCकूय सांगला, बट तुका कॉन्फिडन्स घेवनूच डिसिजन घेतले वयता. श्री Benjo Vegas. Fear and anxiety in the minds of Goan fishermen due to lack of support and business security provided to them by the government, as there is no provision for them to store their daily fresh fish catch, due to which they have to sell the fish for less price to the agents, and the government is not bothered to build cold storages at various places across the coastal belt, which will help in fish storage. Further, the time for issuing VRC permits for canoes, that is locally called as patio, is taking too long, due to which great business inconvenience is caused. Also, when any canoes get damaged and insurance coverage is too less, as well as it takes too long time. One of the canoe owners called Kasian from Wadi, Benaulim, had a fire for his canoe and struggled to get 20,000 insurance. Similarly, the South Goa SGPDA retail fish market needs security. Our fishermen women like Hipri from Suryant Waswada, Franco fishermen from Benaulim, and several other fishermen do not store their fish at the SGPDA, as the stored fish inside gets stolen because the gates are open due to corrosion and lack of maintenance. स्पीकर सर, त्यांनी सगळे एकूच फक्त कळपा खातीर म्हणून हांवें त्यांनी खूप प्रश्न एकत्र घातले, बट कोल्ड स्टोरेज हाका इतक्या मोठ्या प्रमाणात सबसिडी आसा. फिशरमॅनची सोसायटीज तेंच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतली जाल्यार प्रत्येक कडेन कोल्ड स्टोरेज घालपाक शकता, सो दॅट आमी स्कीम जी आहा ती तेंच्यांनी अवेल करची. आणि कोल्ड स्टोरेज प्रत्येक कडेन ताका गव्हर्मेंटाचो कितें तेंको जाय, सेंट्रल गव्हर्मेंट इज गिविंग द ह्यूज सबसिडी. स्टेट गव्हर्मेंटाचो जर थंयसर तेंको जाय, स्पेशली फॉर द सोसायटी, इंडिव्हिज्युअल म्हणना ताका थंयसर जर कितें जागो बीन जाय आसा जाल्यार हांव दिवपाक लायता. सोसायटी म्हणून इनिशिएटिव्ह घेवपाक लाय. वी आर रेडी टू सपोर्ट. See, Speaker, this is not a new request. This request is coming in this house. So why don't we come up? Horticulture कितून बोलले? आम्ही घाल्या नी. आम्ही कोल्ड स्टोरेज घालून चलू शकना. कित्याक शकना? अरे गव्हर्मेंट बिझनेस करू शकना. Government business करनाका, but government can give a tenders to someone, no, rather than giving subsidy. Fear and anxiety, Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Goans has there is lot of traffic congestion at Bambolim. On one side of the NH 66 near the dental college, there is a bottleneck which causes traffic congestion, while on the other side of the NH 66 vehicles are parked haphazardly in front of JMC hospital, thus interrupting free flow of traffic on a daily basis. Even the entry and exit points of the underground subway are many a times blocked. Request the department to come up with the solution to the issue. Speaker sir, JMC च्या एंट्रन्स जाऊन सायडीकच्यान सगळ्यो गाडयो पार्क करता. बसीस जो एम्प्लॉईजांक बसीस हाडटा, गाडी हाडटा त्यो वचून पार्क करतात, आणि एम्ब्युलन्स वचपाक वचून खूप प्रॉब्लेम जाता. सो हेजेर खंय ना खंय एक्शन जावपाक जाय, आनी पार्किंग जे आसा भितर जावपाक जाय. ट्रॅफिक सेलाक म्हणजे हांव इन्स्ट्रक्शन दिता अकॉर्डिंग टू द डेल बुक. Fear and anxiety in the minds of people traveling along the road from Chinchini Sukalle to Asolna Bridge. Due to the faulty design, the road has become prone to regular accidents, jeopardizing the safety of the people. It is evident that urgent measures need to be taken to address this issue and ensure the safety of the people who rely on this road for daily use. Therefore, I request and demand road safety audit of the said road. This audit will help to identify the specific flaws in the road design that contribute to the increased frequency of serious accidents, including deaths. With the result of this audit, appropriate action should be taken immediately to rectify the road design flaws and ensure the safety of the traveler. Speaker sir, I'm authorized to get technical team PWD धाडची inspection टेक्निकल टीम धाडून ऑडिट करपाक लायता.
Speaker, sir. Fear and anxiety in the minds of the residents of JT in Murmagua constituency, as the electricity department has issued instruction to close the traditional pathway used by hundreds of families for ages, which are passing through the property of electricity department. These are the only access to their houses, and if closed, they will be landlocked, prompting lot of hardship and inconvenience. Step government intend to take in this regard. Speaker, sir, the existing of the access does not obstruct any activities of the electricity department. It is the property of the electricity department. Those are only residential quarters, and the pathway have been paved. म्हणजे त्यांना सगळ्यांक पेवर घातलेले आसा पाथवे, थंयसर सगळे त्यांची पयलींसून कितलीशी वर्सां जाली ती पाथवे आसा. सो तेज्या लागून फाल्यां सकाळ कितें एमर्जन्सी जाली, तांकां एम्ब्युलन्स हाडूंक जाय जाल्यार कितेंय जालें जाल्यार तांकां लोकांक थंयसून भायर येवपाक मेळपाना समज ती पाथवे क्लोज जाली जाल्यार. ओके, पुढे वचूया. पेपर डिबेट, माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. श्री अलेक्स सिकेरा, पर्यावरण मंत्री. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. श्री विश्वित राणे, शहर नगर मंत्री. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Calling attention, श्री विजय सरदेसाई, कार्लो थरेरा. विजय सरदेसाई. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of people of Goa, especially due to various forms of pollution, including air pollution, odor pollution, water pollution, solid hazardous waste. These are chronic issues in the Konkoli IDC and have been raised once again by the residents of Konkoli in recent months. Steps the government undertakes to stop the pollution levels, including setting up of an ETP, installing live monitoring stations to measure pollution levels, setting up a branch of Goa State Pollution Control Board at Konkoli IDC and across the state, and setting up a rapid response team to handle complaints of pollutions. मंत्री. Speaker, sir, I may be permitted to answer this calling attention on the 9th, on Friday, 9th Friday. February. Okay. Calling attention, श्री आमदार डॉक्टर दिव्या राणे. Speaker, sir, there's fear and anxiety in the minds of the parents of school-going children regarding increasing instances of attempts to kidnapping of children, trespassing in school premises by antisocial elements. The steps the government intends to undertake in this regard to provide surveillance in school premises and on isolated tracts of road, and to identify and punish the culprits. Speaker, sir. Speaker, sir. मंत्री. Speaker, sir, answer as per circulated, paper sheet circulated. त्याला डिटेल पहिले उलयता मागीर आन्सर करू. व्हडली कंप्लेंट वाच. हांवें थोडक्यात पयलीं सांगता, परत उलोवनी तांकां. 27 तारखेक हो इन्सिडंट जालो. एका चलयेक केरी चवाटो म्हणटा थंयसर, ताच्यानी चलयेक कोणी तरी चॉकलेट दाखयलें आनी ताच्या हाताक धरलें. त्या चलयेन ताच्या हाताक हात झटकलो आनी ते चली परत आयलें. एक इन्सिडंट जालो. ताच्या उपरांत आमी सगळी त्या चलयेक कावन्सिलर धाडून ताची चौकशी केली. बाकी पुलिसांनी ताची केस रजिस्टर्ड करून घेतली. पुलिसांनी सगळ्याक इन्फॉर्मेशन घेतली. बट तिका कलर खंयच्या काराचो तो कलरूच सांगूंक ना तेणी. म्हणजे गाडयेचो कलर जरी सांगलेलो जाल्यार आमकां ती गाडी थंयच्यान म्हणजे फुडें वचून ताका हे करपाक जातालो. एटलिस्ट तरी कितें तरी इन्फॉर्मेशन मनशा बद्दल सोड, गाडये बद्दलूय तेणी इन्फॉर्मेशन दिवंक ना. ताका कावन्सिलींग हें सगळें केलें आनी परत असो इन्सिडंट जावचो न्ही म्हणून आमच्या पुलिसांनी ऑलमोस्ट सगळी केअर घेतल्या थंयसर. वेगळे तांकां CCTV लावपाकूय लायल्या वेगवेगळ्या पद्दतीचो. आनी बाकी आमी ऑल द प्रिकॉशन्स आमी टायम टू टायम सगळ्या स्कुलांकडे घेता. आनी केरी हे जे स्कूल पठाराचेर सांगता तशें ते हायवेचेर आसा एकदम. आनी हायवेचेर आसल्या कारणान आमी आतां ऑलमोस्ट आमचे ट्राफीक सेल, इवन दो पुलीस, हे सगळे जाण, आनी स्पेशली एट इंटरवल आनी सकाळच्या टायमींग आनी दनपारचे थंयसर आमी पुलीस डिप्लॉय केल्या. तरी जर परत इन्सिडंट जालो जाल्यार सांगात तुमी. हांवें डिटेलान आन्सर दिला. तुमकां आनी कितें विचारपाक जाल्यार विचारूं येता. Speaker, sir, once complaint registered zali, but the parents said that the girl said that it was a black car and with tinted glasses. पहिली म्हणटा ते tinted glasses are not allowed still.
आणि there is a ban on tinted glasses and तरी पासून we have cars with tinted glasses going around. So हे पयली मातशें आमी हे करपाक जाय की the police have to be very strict on this की खंय any part of Goa खंय बी अश्यो गाडयो with tinted glasses मेळ्यो शहरांनी हांगा they have to immediately fine and stop this because पयली म्हणटा ते आमची एरिया कितें म्हणजे खूब forested area खूब secluded points आसा आणि police have done a fantastic job. Once we filed a complaint and I spoke to the Valpoi PI. Since then they have been patrolling in civil clothes आणि even on motorcycles. तांणी अशे जंक्शनाचेर पासून नाकाबंदी बी केल्ली आसा आणि they said that they have given a advisory note to all the schools. पण because I just need to know who's going to be the enforcement authority to implement this. तांणी advisory note कितले कितें बरोवन धाडला स्कुलांक की CCTV cameras घालपाक जाय. Parents have to come and drop them and pick them up. आणि खुबशे no outsider or snack stalls or vehicles will be allowed. पण हे implement कोण करतलो? Who will be the enforcement authority to implement this? आणि CCTV cameras in all the schools. I'm talking only for this incident ki amche because it was a small girl, 9-year-old, 4th standard girl. She had a presence of mind आणि त्याने घास मारलो हाताक आणि there was a lady going on the bike म्हणून ते it came to the attention. But something like this अशे because आमचे खूबशे secluded points आसा because आमचे वेगळ्या पंचायतींनी आणि अशे मातशे these cars are seen off and on with lot of people in like drinking and all these things are happening. But so just for that for safety of our children आमचे CCTV cameras आमच्या सगळ्या स्कुलांनी म्हाका दिसता mandatory की they have to be there whether GPS or GHS schools आणि मातशे surveillance मातशे तर वाडयले. The pink force, the robot staff, whether they can be around all the schools patrolling. Thank you, Speaker. Very good point. आणि assembly जे MLA आहे, minister आहे, ex-MLA आहे, तेंगे भुरगे आहे. First start from there. Make a survey and तांगे भुरग्यांगेले आणि सगळ्यांगे glass जे आहे tinted आहे ते बंद करपा जाय. I think first you please take it as an initiative. MLA मुगे गाडी देखो हा त्याला काढून घे, CM गे गाडी काढून घे ना मरे बरं झालं. विजया गेले ना म्हणटा कोणागे आहे ते पहिले काढून घे मागीर एक्स जे कोण जितले लेजिस्लेटर येताय न्ही तेंगेले आणि तेंगे भुरग्यांगे काढून घे. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आहे काढून घे नाजाल्यार हांव परत एक्शन मागतलो. आय सपोर्ट हर अपोज दॅट. व्हेरी गुड. शॉर्ट पॉइंट आमचे कलीग दिव्या राणेन रेज केला तो खरेंच सिरियस आहा. दिस हॅज हॅपन इन अ रिमोट एरिया लायक सत्तरी आणि ज्या भागांत बाय चान्स जर चलयेक घेतिले जाल्यार आनी मागीर धांवचें पडटाचें. पूण एक पॉयंट जो ताणें रेज केला विच आय वूड लायक टू ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ द चीफ मिनिस्टर की हांगा बॅन आसा टिंटेड ग्लासीस तुज्यान घालपाक जायना. पयलीं म्हणजे खंयच्याच गाडयेक टिंटेड ग्लासीस आसपाक जायना. पूण म्हज्या कोतान इफ यू कॅन गिव इन्स्ट्रक्शन टू द पुलीस. आतां हांव मदीं गाडी घेवन बेळगांव गेलो. आतां बेळगांवच्या 2-3 चेक पोस्टाचेर पुलीस रावले सारके हे बी घेवन गाडी हाडली ते मागीर आनी ना ऑन द स्पॉट बेल्ट मार काड सगळें अशें जर जालें जाल्यारच तें कितें जावपाचें. नाजाल्यार आमी गाडयेंत कोण आसा तो पळयता पात्रांव फाल्यां काडटले तो वच म्हणटा. हें जावपाक जायना. क्लियर इन्स्ट्रक्शन एकय गाडी पुलिसाक इन्स्ट्रक्शन दी एकय गाडी टिंटेड ग्लासाची दिसपाक जायना. स्पीकर सर हाजे पयलीं जालां खूब फाटी इन्सिडेंट टिंटेड ग्लास लावन कितेंय घेवन वता भितरल्यान कांय कळत ना. सो मातशें फिल्म ब्लेड लावन फिल्म काडपाचें. कंपनी स्पीकर सर कंपनीचे टिंटेड ग्लासीस येता पळय ते सारखे डिफायन्ड आसता तांकां विजिबिलिटी क्लियर आसता. पूण हे फिल्म लायता पळय ते सारखे ते फिल्म कापपाक जाय नाजाल्यार स्टार्ट कर. स्पीकर सर तांकां पयलीं फक्त फायन घालताले टिंटेड ग्लासाची. आता ते डायरेक्टली तांच्यानी सांगला त्या प्रमाणे तेजेर ब्लेड मारून वांगडाच उडोवपाक लावया. काय हरकत ना. ओके. दुसरी गजाल स्पीकर सर नो डाऊट डॉक्टर देविया राणे यांनी म्हटलं त्याप्रमाणे आम्ही ऑलमोस्ट पोलिसांनी एडवायझरी नोट दिल्या डिपार्टमेंटांनी कळयला. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी मॅनेजमेंट प्रिन्सिपल हांची आसा. कारण सरकारूच सगळें दिवचें ना. तांच्यांनी थोडी आपल्या कडल्यान CCTV घालप आसत किंवा पेरेंट्सांक आनी भुरग्यांक इन्स्ट्रक्शन दिवप हे स्कूल हेडमास्टरा कडल्यानूय जावपाक जाय.
कारण कशें चॉकलेट दाखयली म्हणून कोणी गेल्या अशें म्हणजे त्या भुरग्यांक एड्युकेट करपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता हे स्कूल लेवलाचेरूय तितके धांवपाक जाय आमी कावन्सिलरूय तांकां दिल्लो आसा कावन्सिलर तांकां टायम टू टायम सांगता बट ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही पुलिशे कडल्यान आनी आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान टायम टू टायम वेगवेगळी इन्स्ट्रक्शन वयतली इवन दो आमचो एमर्जन्सी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS 112 हो नंबरूय आसा म्हणजे डायल केलो जाल्यार आमचे पुलीस ते रोखडे पावता बट स्पेशली विथ द सत्तरी काणकोण ह्या भागांतल्या सगळ्या जाणांनी म्हणजे आमी पुलिशेक इन्स्ट्रक्शन दिवन स्कुलाचे मॉर्निंग आफ्टरनून हेजे हांव स्पेशल सर्वेलन्स दवरपाक लायता. येस फुडें वचुया. गोंय सरकारी विधेयक म्हणपाक गोंय विधिमंडळ डिप्लोमा 2070 डेटेड 15/4/61 दुरुस्ती विधेयक. आता मुख्यमंत्री गोंय विधिमंडळ डिप्लोमा 2070 15/4/61 दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहात मांडून घेवपाचे प्रस्ताव मांडतो. या हा रेव्हेन्यू दी मातशें दी. Sir, I request to move the motion to introduce the bill number 11 of the Goa Legislative Diploma 2020 dated 15/4/1961, amended bill 2024. प्रश्न असा विधिमंडळ डिप्लोमा नंबर 2070 डेटेड 15/4/1961 दुरुस्ती विधेयक 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें ताका मान्य आसा ताणें म्हणजे हय ताका मान्य ना ताणें ना म्हणजे हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जाल्यार हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जाल्यार विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I introduce the bill. गोंय विधिमंडळ डिप्लोमा नंबर 2070 डेटेड 15/4/61 दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहात मांडला. सरकारी विधेयक विचारून घेवपाचो आनी मंजूर करपा खातीर गोंय शार आनी नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक शार आनी नगर नियोजन मंत्र्यांनी विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move bill number 7/2024, the Goa Town and Country Planning Amendment Bill 2024 to be taken into consideration. प्रश्न असा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणजे जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणजे मान्य ना ताणें ना म्हणजे. स्पीकर सर कन्सिडरेशन स्टेजीर घालना जाणें मागीर करुया मागीर करुया हय म्हणटाचें म्हणणे हय म्हणटा फुडें घेवचा. स्पीकर सुशेगाद वच मातशें नाही तुम्ही डायरेक्ट ना 5 मिनटाचें काम न्ही तें सुशेगाद करुया. सर तुम्ही डायरेक्ट ऑडिशन कॉल करा. सभागृहाचें कामकाज 2.5 तास स्थगीत करता. मागीर तुमीच बॉय घालतले आमी कांय वाचनासतना पास करता. Well done.